आमी पळयता म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी इश्यू। लास्ट इयर आमकां इतले आउटेजीस जाले, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आतां सफर जाता बिकॉज ऑफ आउटेजीस, लॉट ऑफ आउटेजीस। इंडस्ट्री इज बीन गिवन द लास्ट प्रायोरिटी एज फार एज पावर इज गिवन। वी आर पेइंग द मॅक्झिमम रेट, नो डिफॉल्टर्स इन वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट। ऑलमोस्ट 17 crore मंथली कंट्रिब्युशन इज गोईंग फ्रॉम वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी आमकांच सारकें लास्ट प्रायोरिटी दिवप हें बरें दिसना। So ह्या वर्सा I am hoping that government put some attention in putting this in order. Basically this. फकत इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर म्हूण आशिल्ले सब स्टेशना वेल्यान खंय मुरगांव, फातोड्डा आनी बाकीच्या कडेन पावर सप्लाय जाता। पावर सिट्युएशन कितें आहा, सी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे सबस्टेशन आसा विच वॉज अर्लियर मेंट ओन्ली फॉर इंडस्ट्रियल इस्टेट, आतां ताचेर मार्मा गोवा सप्लाय जाता, फातोर्डा जाता, माजोड्डा जाता। सो आमी काय म्हणना सप्लाय केल्या म्हणून, बट आमकां एक डेडिकेटेड सबस्टेशन आसपा जाय एंड देर शूड नॉट बी अ सिंगल पावर कट। 1 मिनिट पासून स्विच ओवरा खातीर लायट बंद करीत जाल्यार खंय रॉ मटेरियलाचें लुकसाण। इवन स्विच ओवर दॅट इज अ टेक्नॉलॉजी विच इज कमिंग नाव। कित्याक 1 मिनिट पासून जर स्विच ओवरा खातीर जर बंद केलें न्ही, मेन लायन बंद जाता। सपोज इंडक्शन मोल्डिंग आहा, दे हॅव टू रिमूव ऑल द रॉ मटेरियल गॅट्स वेस्टेड। परत स्टार्ट करपाक तांकां वरभर सुमार लागता, सगळें मटेरियल भितर ब्लॉक जाल्लें आसता तें काडचें पडटा। सो तें मातशें कन्सिडर करून डेडिकेटेड पावर सप्लाय ह्या वर्सा जातली अशी आमी चिंतता आतां। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।